सस्टेनेबल प्रॅक्टीस म्हणजे स्क्रॅप यार्डान कितें करतात ते स्क्रॅप सगळ्या कडल्यान कलेक्ट करता खरी घेतात सेग्रिगेट करतात सॉर्ट आउट करतात आनी देन दे सेंड टू डिफरंट प्लेसीस डिफरंट फॅक्टरीजांक धाडटात आनी चवथे आसा ते रेग्युलेटरी कंप्लायन्स म्हणजे हे जर स्क्रॅप यार्ड आमी रेग्युलरायज करपाक गेलो जाल्यार तांच्यांनी खंयची लायसन घेवपाची गोवा पोल्युशन बोर्डाची घेवपाची हेल्थाची घेवपाची म्युनिसिपालिटीची घेवपाची पंचायतीची घेवपाची सगळ्यात पयलो म्हणटात तो रजिस्ट्रेशन एंड लायसनिंग सगळे जे स्क्रॅप यार्ड आसा मस्ट रजिस्टर विथ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सेकंडली जो स्क्रॅप यार्ड ऑपरेट करता तांणी लायसन घेवचें पडटलें गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन स्क्रॅप यार्ड्स कॅन कॉज हार्म टू एनवायरमेंट इन हेल्थ बट एक तकलेन दवरूंक जाय आमी की स्क्रॅप यार्डां म्हणटा ती जाय आमी सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सगळें करतले अशें म्हणून आमी चिंतूंक जायना सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कॅनॉट बी द सेंट्रल स्क्रॅप यार्ड ओनर ऑफ गोवा द बिजनस गव्हर्मेंट इज नॉट इन द बिजनस ऑफ डुईंग बिजनस कीप दीस इन मायंड प्रायम मिनिस्टर हें खुबदां म्हणटा बिजनस तुमी रेग्युलेट करचो पूण तुमी तो बिजनस करपाक लागची की फाल्यां तुमी स्क्रॅप यार्डां चलयतले म्हण तुमी तें करून तुमचें काम न्ही तें सो स्पीकर सर कसली पॉलिसी करता ओवरऑल सक्सेस कित्याचेर डिपेंडंट आसतलो हाव द रूल्स वील बी एनफोर्स्ड जी स्क्रॅप यार्डां कोण ऑपरेट करतले ते मूळ गोंयकार आसतले आनी ताका एटलिस्ट 25 इयर्साचेर रेजिडन्स प्रूफ आसपाक जाय अशें हांव हांगासर नमूद करूंक सोदता स्पीकर सर ट्युरिस्ट आमच्या गोंया येता तेन्ना एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनॅशनल ट्युरिजम हे जे हायवेचेर स्क्रॅप यार्ड आहा आनी मेन रोड्स वीच आर लिडींग टू अ ब्युटिफूल बीचीस ट्युरिस्ट येता गाडयेन बसता ही शूड नॉट फायंड स्क्रॅप यार्ड्स अलॉंग द वे यू नो हे पयले सांगला ते प्रमाणे आमच्या कलिग्सांनी IDCन नाल्यार खंयचो तरी तांकां जागो दियात एंड रिलोकेट देम 27 जुनाक मेरशे इन्सिडंट जालो मेरशे स्क्रॅप यार्ड आनी ह्या स्क्रॅप यार्डांचेर स्पीकर सर तेंय सांगपाक सोदता आमी कंप्लेनी घातलेल्यो आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हांव हेका जबाबदारी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय कित्याक ह्यो कंप्लेनी ज्यो आसा हेजेर एक्शन कांय जावना प्रत्येक कडेन खंयचोय स्क्रॅप यार्ड कोलवायचो स्क्रॅप यार्ड 29 डिसेंबराक कोलवायचे स्क्रॅप यार्ड 2022 ब्लास्ट जालो थंय व्हडलो ब्लास्ट जालो उजो पेटलो फायर ब्रिगेड सगळे येवन थंय पालयता आनी थंय 57 स्क्रॅप यार्ड्स आसा आनी सगळी स्क्रॅप यार्ड इनलिगल कोमुलदाद जाग्यान आसा कोमुलदाद जाग्याचेर आनी थंय तशेंच जाला थंय कंप्लेनी घातली आतां तेजेर म्हाका रिप्लाय गावला त्या भशेन तेजेर स्टे दिल्या फर्स्ट इज वी शूड मूव देम आउट ऑफ द सिटी सिटीन भितर घाल जाल्यार इट बिकम्स अ प्रॉब्लम कित्याक घोर आसात अदर बिल्डिंग्स आसा आनी कितें प्रॉब्लम जाल्यार सगळें वयतलें सो इट हॅज टू मूव आउट ऑफ द सिटी एंड आय बिलीव दॅट देर शूड बी डेजिग्नेटेड झोन एक झोन करून दे शूड बी अलाउड टू बी पुट अप इन द झोन एका एक खंय तरी पॉलिसी करून जे एक्झिस्टींग स्क्रॅप यार्ड आसा तांकां एक कंडिशनां आसपाक जाय ही कशें करपाक जाय हेजेर चड उलोवपाचें म्हत्वाचें आसा तांकां काड आनी भायर घाल जागो कोण दिता स्पीकर सर हांगा एक सेंटीमीटर एक्वायर करपाक आज आमकां रस्तो करपाक जागो कोण दिना स्पीकर सर कन्सेंट मजा वयता आमच्या पुर्वजाच्या नांवार जागो आसा सो म्हाका दिसता हे सुपरफिशियल टॉक हांव करनासतना हांव डायरेक्ट टॉक करता स्पीकर सर जे खंय स्क्रॅप यार्ड आसा ते तेंचे ओनरशीप खोबीदान दिल्या वो कितें गेला ही दुसरी गोश्ट पूण म्हाका दिसता रेग्युलरायजेशन करपाक बाबा स्क्रॅप यार्ड जर जाले अशें वेवस्था आसपाक जाय अशी बाउंड्री आसपाक जाय ह्यो गोश्टी त्या स्क्रॅप यार्डा हेतू भितर आसा ते हाडूंक शकता ह्यो गोश्टी हाडूंक शकना हेजेर म्हाका दिसता म्हत्वाचें काम करपाक जाय पूण जी सामकी हार्ट ऑफ द सिटी आसा जी सामकी रेजिडेन्शियल एरिया आसा तांकां खंय तरी रिलोकेट करप आनी ताजे खातीर इंडस्ट्रियल इस्टेट किंवा जागो जो पळय खंय आसा सरकारा कडेन वेगळे कडेन जागे आसपाक शकता एक थोडे जागे अशे दवरून तांकां जर मार्क करून दियत जाल्यार तातूंतल्यान हो प्रश्न सुट्टलो ती एक पॉलिसी सरकारान करची आज if you look at these scrap yards, they are ticking time bombs. And with no regulations, absolutely no regulations in place, explosive, hazardous material, as sogle speakers are lying in these scrap yards. And their reply, Maka Dila, is the best, the most important part is that both the district collectors have no controls because of these scrap yards. The Goa Waste Management Corporation has framed a draft policy and is currently in process of identification and acquisition of additional government land for the purpose of relocating the recycling units, uncycling units, scrap yards. आम्ही पॉलिसी तयार केल्या पॉलिसी आम्ही ऑलरेडी ड्राफ्ट पॉलिसी बी प्लेस केल्ली
आनी ताज्या उपरांत सगळी म्हणजे कोण 800 म्हणटा कोण 1000 म्हणटा बरोबर आसा आसतलो हांव नंबर फिक्स अजुनूय खबर ना. एक गजाल आसा म्हणजे तांकां आमी जागो लोकेट करून दिता आनी ते शिफ्ट करता टायम वचूं शकता 2 वर्सां 4 वर्सांय वचूं शकता. बट हेच तुमचे सगळ्यांचे सजेशन्स ज्या पद्दतीन आयला तितून आमी जी पॉलिसी करता पळय न्ही तितून आमी गायडलायन फॉर्म करता आनी सगळ्यांत पयली सगळ्या स्क्रॅप यार्डांनी आसा तितक्याय जाणांनी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करप तांकां ऑनलायन फॉर्मूय दिता आनी रजिस्ट्रेशन करता आसतना 3 गजाली पंचायती कडल्यानूय टॅक्स फारीक करून तेजी पावती हाडपाक जाय. कमर्शियल तेज्या खातीर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनूय आसपाक जाय. वॉटर कनेक्शन आहा जाल्यार तेंय कमर्शियल आसपाक जाय. जागेचो कोण आसा ओनर तेजी NOC तेच्या कडेन आसतली ती NOC आसपाक जाय. त्या ती पयल्यान पयली आसा त्या जाग्यार ताका एक गायडलायन घालून तूं म्हटल्या त्या प्रमाणे कितें कितें आसपाक जाय कितें ना हेज्या गायडलायना सयत म्हणजे दॅट इज नॉट अ रेग्युलरायजेशन. किंवा तो इंडस्ट्रियल झोन आसत जाल्यार खंय लोकेशन म्हणजे लोक रावना लोकेलिटी ना जाल्यारूय तो लोकेट करून ताका दिवप ह्या हेजेर आनी दॅट वील फायनलायज बाय द वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन एज अ नोडल एजन्सी.